प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळाची 9 वर्सां पुराय जाता त्या निमतान गोय भाजपा म्हयनोभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी राबोवपाचो आसा अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली। 9 वर्सां पयलीं फकत परिवारांचो विकास जातालो, मात ह्या 9 वर्सांत परिवारांचो विकास बंद करून मोदी सरकारान सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास संपादन केला अशें तानावडे सांगता। 2014 पासून नरेंद्र मोदीजी या देशाचे पंतप्रधान म्हणून काम पळयतात। 2014 आसतली 2019 आणि आज 29 तारखेर केंद्र सरकाराक 9 वर्सां पूर्ण जाली आणि त्या निमित्तान आमी गेल्या 9 वर्सांचो जर विचार केलो आसत जाल्यार एक बरें सरकार म्हणून ह्या देशा भितर कार्यरत आसा। दुर्लक्षित लोकांचो सन्मान करपी सरकार, सगळ्यांक बऱ्या तरेची सेवा आणि बऱ्या तरेचे स्वास्थ्य सेवा दिवपी सरकार, महिलांक देशाच्या प्रगती बरोबर घेवन वचपी अशें सरकार, आधुनीक साधन सुविधांचो विकास करपी सरकार, युवा शक्तींची स्वप्नां पूर्ण करपी सरकार, शेतकऱ्यांचे कल्याण करपी सरकार, देशाचें नांव जगभर वाडोवपी अशें सरकार, देशाचो विकास योग्य वेळार करपी अशें सरकार आणि नवीन भारताचो अमृतकाळ 2047 पर्यंत फुडें व्हरपी अशें सरकार 9 वर्सां कार्यरत आसा। आणि ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी हो देश व्हड जावचो म्हणून गेली 9 वर्सां आपलो प्रत्येक मिनीट म्हणजे आमी पळयतात की 365 दीस हे ह्या देशाची सेवा करपाक लागून काम करत आसात। ह्या 9 वर्सां भितर तांची एकूण जर हे पळयली वाटचाल पळयली जाल्यार निर्णायक धोरणां तांच्यांनी ह्या 9 वर्सां भितर आंखली। 9 वर्सांत भारताची अर्थवेवस्था ही ग्रेट ब्रिटन पेक्षा फुडें व्हेली। 9 वर्सांत जर आमी पळयलें की पयलीं परिवार व्हडले जाताले, परिवाराचो विकास बंद करून सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास हो तांच्यांनी गेल्या 9 वर्सांत संपादन केलो।